आमच्या कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सींत एक पीसफूल विलेज आनी हे 2 दिसां पळय इतलो व्हायरल जाला एक व्हिडिओ ऑलेस सिमॉन्साचेर काँग्रेस लिडर म्हणटा तो आपण आनी हेजेर न्हू म्हाका खूब लॉस दिसलें बींग एज अ सिनियर सिटीजन ऑफ वेलसांव म्हाका जायते जाणांचे फोन येयले तूं जायतें उलयत मरे जायतें तूं आज कित्याक ओग आहा रे दुसऱ्यां ब्लेम करप आय एम सेंट आनी दुसरे पातकी आमच्या एमएलएचेर तो जायते एलिगेशन कोतालो आनी एवरी एलिगेशनाचे हांवें ताका रिप्लाय दिला की तो म्हणटालो तो शेतां जोतगातेचे पळय शेतां आनी कोण सोसायटी कोऑपरेटीव सोसायटीचे हे जाल्यार ताका हांवें रिप्लाय दिले आज हांव ताका सांगूंक सोदिता तूं हें लॉजीक घायलां काँग्रेस पार्टीक वन्स अपॉन ए टायम आय वॉज ए वायस प्रेसिडेंट यूथ काँग्रेस आमचो कांसालेचो चेअरमॅन आहलो आमचो स्वर्गेस्त संताराम प्रेसिडेंट आहलो 4000 वोट आमकां हिंगा कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय आज ती हूंय गेली आनी कोणा लागून गेली हे राखणदार म्हूण वेलसां आहाय पळय आनी वो नेरूलसून ऑलेंस सिमॉन्स जो येयला आमची पाड घायला वेलसां कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी पाड उडयल्या आनी आज लोकांक दाखयल्या तेगे एटिट्यूड ते काँग्रेस ऑफिसांत हे बाब पिटेराक तो मारूंक वयता अरे बाब पिटेर कोण एक हेजो काँग्रेसाचो प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट ही गॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तेका इंचाता तुवें मिटींग घेयल्या कितें पोस्टमॉर्टम कोत्तो खंयचो झॅडपीचो आतां हो पोस्टमॉर्टम करपाक तोवूय जायो कित्याक कितें जालां खूंय चुकलें हें जाण जावपाक ताका भायर दवरून तुमी कोता आनी तो ताका क्वेशन कोता आनी पिटर नासतना ही मिटींग थिंगा चालू आहा आनी ही मिटींग चालू आहा तेन्ना पिटरा तो मारूंक गेलो मारलो ताका जे फोंट मारलो तेणें हो तो व्हिडिओ चोयतरी न्हू म्हाका खूब दूख दिलो हू इज पिटर कोण पिटर एक यूथ काँग्रेस पार्टींतल्यान ताजो बापूय 2 पाटी MLA स्पीकर असलो मनशाचे हितूंतल्यान येयलो रेप्युटेशनाचे येयलो मनशाक तूं फाबराव माता तूं ताका धुंगोण उठोवन थिंगा तेज्या आंगार वयता आनी ते सगळे थिंग बसलो आहलोले ते ओगे रावताय हांव 2 जाण मनशांक वॅल्यू दिता एक तेजो कोण फ्रेंड तो मिडियाचेर उलयला की आपूण ताका घेवन गेल्लो आपूण गाडयांत बसून आहलो पूण जेन्ना ताका माताय तो चोयलो आनी आपूण गाडयांतलो उठोवन गेलो हेका म्हणटाय त्या मनशाच्या आकांता पावताय ते दीज आर द फ्रेंड्स आनी दुसरो आमचो एलिस्टन यूथ काँग्रेसा जो यूथ आमचो यूथ वेलसांचो तो वेर्ना पुलीस स्टेशनाच्या 12 पासून तो पुलीस स्टेशनाचेर म्हाका पिटरान म्हाका फोन केलो अरावंड 12 o'clock की थिंगा मातशें कॉम्प्रोमायजाचे येताय आपल्या शेक हँड कोताय आनी आपले रिपोर्ट जावपा मातशें डिले जाता ताका हांवें सांगिल्लें एज अ सिनियर सिटीजन हे वखदां हांव थिंग येता तुगे एप्लिकेशन घेयनाय जाल्यार आनी हांव चोयतां केसो कॉम्प्रोमायज आहा तें तूं भिनाका मागीर ताका मेडिकला हाडलो हांव वचोना बट फोनाचेर हांवें मुगे कितें करपा आहा तें केलें हांव त्या कॉलेजाक सांगूंक सोदतां खबर कर ह्या एप्लिकेशनाक कितें जालें काय म्हूण तुज वॅल्यू तुका वॅल्यूज आहा तूं म्हणटा मरे आपूण रेप्युटेड पर्सन केसो रेप्युटेड पर्सन रे तूं केसो क्वॉलिफिकेशन आहा हें आहा रे यू आर इलेक्टेड तूं 5 आहा तूं सरपंच आहा तूं कोण रे तूं वॅल्यूज ना मरे आमचे बगले तुका तूं म्हजें कंप्लेन करता त्या कंप्लेनाक तुवें चोवपा जाय आपल्याक कितें जालां आनी हांव सांगूंक सोदतां म्हजें तर तुका कितें आहा तूं म्हाका डिबेट कर इवन काँग्रेस लिडरांक सांगता तुमकोड कितें आहा म्हाकोच्यान डिबेट कर हांव वान टू फेस हांव व्हिडियो काडना तुकोडे तेकोडे फेक हें आहाय वॉट्सअप तेंचेर तो मेसेज घाता मेसेज कोता फेक म्हणजे आपल्या इलेक्ट करे आपल्या इलेक्ट न्हू आपल्या नॉमिनेट करे एज अ कॅन्डिडेट तो आपल्याकूय घाता पूण आमी ते एक दिसा भायर काडले आनी आमी सांगूंक सोदताय की तुगेलें चड चलोच ना देवान न्हू आतां एक बिजनसमॅन आतां सगळे बिजनसमॅन 30 आपल्याचे एकावंटींग हें चोयताय बिजनस एक्टिविटी चोयताय कितलें प्रॉफीट कितलें लॉस ते भाशेन आज 31st आज देवान न्हू
तेगे सगळे कर्तुबांचें फारीकपण न्हू ताका दाखयलां एंडींग इयराक. आतां 2026 येतोलें. ट्राय टू चेंज युअर एटिट्यूड. म्हणजे एटिट्यूड आसा तो वायट बरें जाय भाशेन. म्हाका 40 years बिफोर म्हाका सोऱ्या एटिट्यूड आसलो. आय हॅव आयडेंटिफाय माय सेल्फ हू आय एम, वाय आय एम गोईंग फॉर दॅट ड्रिंकींग. So that is my attitude. I changed my attitude. I am sober for 39 years. So you identify yourself.